बाबू कवळेकारान मतदारसंघाक बारीक मोठे अशें पळयनासतना काम केलां. सगळ्यो पंचायती ताजेर विश्वास दवरून आसात. फुडले खेपे बाबू वेंचून येतलो, उपमुख्यमंत्री जातलो आनी पुराय केपेंचो विकास करतलो. बाळीकारांनी आस्त उक्तायल्या. केपेचो आमदार आनी भाजपा सरकारांतलो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारान मतदारसंघात प्रचाराक सुरवात केल्या. बारसे, मोरपिर्ला, बाळ्ळी पंचायत क्षेत्रांनी घराघरांनी वचून प्रचार करपाक सुरवात केल्या. सरकार तुमच्या दारी अंतर्गत दिल्ल्या उतरांची फाटपुरवण करपाकय सुरवात केल्या खंय. आयकात जिल्लो पंचायत वांगडी संजना वेळीप आनी बाळ्ळेचो सरपंच अविनाश वेळीपाक जाणें बाबूच्या कामाचो नियाळ घेतलो. आयज सरान खरेंच आयज एक बरी पावल मारले आसा की सगळे लोकांच्या घरा वचून विजीट करपाचे आनी लोकांक मेळपाचे. जशी सर लोकां घरांनी गेले म्हणटकीर आमकांय कळटल्यो की तेंगे अडचणी कितें आसा त्यो कळटल्यो. आनीक सर सदांच आमचे बारीक मोठे न लोकां भेदभाव न करतना सदांच लोकां बरोबर रावले आसा. आनीक हेज फुडें बी सर सदांच लोकां बरोबर रावतले. आनीक हांव आमच्या गांवच्या लोकां कडेन मागता की आमी सगळ्यांनी एकजूट रावन सरा बरोबर रावया. आनीक परत एक फावटी आमच्या आमदाराक तशें आमी डेप्युटी सीएम पद आमी परत एक फावट आमची केप्यां मेळोवन हाडया. आनीक आमी सगळे तुमी आमचे बरोबर रावन आमी सरा जिखोवन हाडटले चडांत चड वोटांनी अशी तुमची सगळ्या कडेन अपेक्षा दवरता. आमची पंचायती वाटेन आनी सगळ्याच्या वाटेन सराक वेलकम आसा. बाळ्ळी पंचायतीक गेल्या वर्सा पासून खंयचें इलेक्शन येवं बीजेपी लीड म्हणटा ती आसाच. कित्याक बीजेपी ह्या वाठाराक खुबशीं काम जालें आसा आनी त्या भायर डेप्युटी सीएम जाल्ल्या कारणान खुबशी अपेक्षा लोकांली आसली ती म्हळ्यार कंप्लीट जाल्ली आसा. उदाहरण म्हळ्यार आमचें हॉस्पिटल हिंगसान डायलिसीस करपाक मडगांव ना जाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटलांत खंय तरी वचपाक पडटालें. ते डायलिसीस युनीट ऑलरेडी घातले आसा. तशेंच एक बंद पडटा त्या कारणान एक जनरेटर जाय आसलो तो म्हळ्यार सरान आनी सर डेप्युटी सीएम तशेंच आमचो कुंकळचो आमदार क्लेफासान दोगांय कॉन्ट्रिब्युशनान जनरेटर उपलब्ध करून दिलो आसा. कित्याक कोणाक बारीक मनशाक खंय एक बसीन ट्रॅव्हलिंग करपाक नाल्यार डायलिसीस कसले पेशंट आसता ते सगळे लोकांक खबर आसा. तेंचे एक खंय तरी एक डायलिसीस कमी जावप म्हळ्यार खूब इफेक्टीव आसा. की हे केन्ना शक्य जाता एक डेप्युटी सीएम नाल्यार एक मिनिस्ट्री खंय जर आसप म्हळ्यार खुबशीं उदाहरणां खुबशीं पळोवपाक मेळटाय. ह्या वाठारांत आमचे वाड्यांनी उदकाचे खुबशे प्रॉब्लेम आसले ते म्हळ्यार सुरळीतपणे जाले आसा. ऑलरेडी उदक खूब वावरले आसा. एंटायर पयर आमचे सीएम इंट्रक्शन कुंकळी आसले ते आमची बाळ्ळी पंचायत वाठाराची खुबशी असले प्रॉब्लेम आसले ती आमी सरा कडेन सीएमा कडेन मांडलेली आसा. त्यो म्हळ्यार जातल्यो. कित्याक आमी भक्कमपणे अशें करून एक वटान सगळ्याच्या बीजेपी सांगाता आसा. तशेंच आतां म्हणटा भशेन आमदार जन आमचे बीजेपी हितून आयिल्ल्या कारणान दोन्ही सायडीचे पक्ष मेळून आमी घट केल्ले आसा. कोरोना महामारीचे फाटभुंयेर प्रचार चल्ला. कोरोना अजून सोंपूंक ना. राज्यांतल्या नागरिकांक कोरोनाचे एसओपी लागू आसात. जो मेरेन गोंयांतली कोविड महामारी ना जायना तो मेरेन सरकारी एसओपी खरसाणेन पाळचे असो उलो बाबू कवळेकारान लोकांक आवर्जून मारलो. पूण हे सांगतना उपमुख्यमंत्र्याच्या वा ताचे बरोबर गर्दी करून आशिल्ल्या लोकप्रतिनिधींच्या तोंडारय मास्कां मात नाशिल्ली. आयकात बाबूचे आवाहन. भोंवत आसता खरें आतां आमी लोकांक उलयता म्हणून सकयल देंवयल्ले आसता आमी सुद्दां मास्क घालतात लोकांक मास्क घाल म्हणून सांगतात. कित्याक आमी कोवीड महामारींतल्यान आमी मुक्ती जाल्ली ना. काही प्रमाणात आतां सेकंड वेव येवन थर्ड वेव अजून आयिल्ली ना खरी पूण ती येवपाची शक्यता आसा. पूण लोकांनी प्रिकॉशन घेवंकच जाय. कित्याक जो पर्यंत ही महामारी संपूर्ण ना जायना कंप्लीट ना जायना तो पर्यंत आमी प्रिकॉशन घेवंकच जाय. आनी एक बऱ्यापैकी आमच्या सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान एक बऱ्यापैकी हँडल केल्ले कारणान आयज परत एक फावटी पूर्व पथाचेर म्हणटा सगळें चल्लां. जेन्ना टुरिजमा भितर दुसरो वाड जायत गेल्ली आसा. परत सगळे वेवस्थीत सगळे पर्यटक येवपाक लागले आसा. ही बरी लक्षणां आसा. त्याच बरोबर अजूनही ही काही हानी टळ्ळी ना. पूण ताका लागून सगळ्यांनी केअर घेवप प्रिकॉशन घेवप हें म्हत्वाचें. म्हणून आमी आतां जेन्ना भोंवतात सुद्दां सुरवातीक आमी सुरवात करता जरी आमी एकठांय रावलात आनी पूण जेन्ना गांवांनी वयता आसतना आमी वेगवेगळे स्प्रेड जावन वचून आमी मुद्दम इन्सिस्ट करता लोकांक की मास्क हे प्रत्येकानी हे करपा जाय. एसओपी जो आसा हेजो नियमीत वापर करपा जाय. गोवा 365 खातीर बाळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत.